देवाचे आशीर्वाद आम्ही जोड काणगे जायत जाल्यार म्हजें आनी देवाचें कनेक्शन समा आसूंक जाय. तर दैहिक रितीन आमी करच्यो दयाळ करणे विशयंत आमी वडलोत ऐकले. आता आमच्या आत्म्याक आत्म राखून वरचे दयाळ सात करण्यो ह्या विशयंत आमी इल्ले ध्यान करूंक प्रयत्न करया. आत्म्याच्या फायद्याक पडचे सात दयाळ करण्यो. एक पयले करणी एडमॉनिश द सिन्नर. ह्या पातक्याक जागवणी दिवची, पातक्याक समा करचें. तुजो भाऊ एक सूख करीत जाल्यार ताका समज सारकें सांग. तुका आयकल्यार बारी बरें म्हणटा देवाचें उतार. तुका आयकना जाल्यार दोगांक सांगाता काण घेवन वच. तांकांय आयकना जाल्यार पवित्र सभेक सांग. थंय आयकना जाल्यार मागीर सोड म्हणटा देवाचें उतार. म्हळ्यार पातक्याक जागवणी दीस जाय. आमी करचें पातक म्हणलें आमकां समजणी येस जाय. ताका माईक बांदून सांगियांगी, DJ सांगियांगी, बँड. हांव पातक्याक समा करते आसा म्हण पेपे ना. निमाण्या ब्रेस्तर मोगाच्या भावांनी बहिणीनो, आमच्या सकड फिरगजनी एक कार्य जाता काले न्हय, पांय धुवची सेरेमनी वय की न्ही. आतां आमच्या कथोलीक पबी सभेंत पांय धुवची सेरेमनी उणी जाल्या, पांय ओडची सेरेमनींत चड जाल्या. पांय धुवची सेरेमनी ना, पांय हर एका फिरगजेंत एकल्यान एकल्याचे पांय ओडचे. तें म्हाका चिंता बायबलांत प्रिंट मिस्टेक जाला हांगी म्हणून. कित्याक म्हळ्यार आमच्या कन्नडा बायबलांत आसा, ಒಬ್ಬರ ಕಾಲುಗಳನ್ನೊಬ್ಬರು ತೊಳೆಯುವ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ म्हणून. ಒಬ್ಬರ ಕಾಲುಗಳನ್ನೊಬ್ಬರು ತೊಳೆಯುವ हंगिनल्लीದ್ದೀರಿ. तें तो आसचे कडेन हे जाला म्हूण दिसता म्हाका. प्रिंट मिस्टेक जाता पळय. ತೊಳೆಯುವ न्ही, ಎಳೆಯುವ. तर पांय धुवचे, एका पातक्याक समा कशें करचें हें इम्पॉर्टंट. पातक्या तो पातकी म्हण ताका सोडल्यार तो समा जाताय ना. आमची भुरगीं समानांत, आमची भुरगीं समानांत म्हळ्यार आमची भुरगीं समान जातात ते ना. समा करचें कोणें? समा करचें कोणें? ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ. टीचरांनी इस्काल न्ही, समा करचें इस्कालांत न्ही, समा करचें दोतोनीच्या क्लासीन न्ही, समा करचें पाद्राबान न्ही, समा करचें सिस्टरांनी न्ही. समा करचें कोणें? आवय बापाय. आतां आवय बापाय कितें बॅटरी ना जाल्यार 8ನೇ क्लासी उपरांत आवय बापाय उलयना. अशी एक करतले खंय म्हणी गळपाच काण गेल्यार पयलें बरो जातालें. गेल्यार वस रे म्हणटाले वय न्ही, गेल्यार वस म्हणटाले. कित्याक उरली सो हात न्ही वय. ओ गेल्यार वचून तिशी न्ही खंय येता मागीर फाटीन ती हेच येता न्ही, घरात ती हेचे खंय वचों नाय. तर सारक्या रितीन आमी एका पातक्याक समा करयत जाल्ले कशें, ताका जागवणी कशी दिवयेत गे म्हणून पयल्यान पयलें तुज्या भावाचो पांय चुकलांत बुडला गे म्हणून तूं पळय. पांय धुवचें पयलें, ताका समा करचें पयलें. हांगा पांय धुवचें म्हळ्यार उदक घालून पांय धुवचें न्ही. हांवें सांगूंक वयचें आतां आमी एका पातक्याक समा करचें, ताका जागवणी कशी दिवयेत म्हणचें. आतां एकलो पातकी म्हणून तुवें करेक्ट समजून घाणगेचें. वॉट्सॅपार आयिल्ले न्यूजार ताका पातकी म्हणून वलाय नाका. वॉट्सॅपार मस्त काणयो येतात, ओके, मस्त व्हिडियो येतात.
आं कित्याक म्हळ्यार फोटो एक 5-6 जाता ताच्या उपरांत घडले सत खंयच्या वॉट्सॅपार येताय ना ना फस्ट येवचे व्हिडिओ आमी सत म्हूण चिंतचे सत आसचे मागीर सत फस्ट व्हिडिओ येना सताची व्हिडिओ फस्ट येना फस्ट येवचे फोडकीर ही व्हिडिओ पूण ती गड्येन वायरल करून सोडता आमी हां आतां कोणेंगी बरयल्ल्या स्क्रिप्टाक तूं शॉर्ट फिल्म करूंक वचनाका कळ्ळें मग हां फस्ट तुजो भाव भयणीचो पाय चुकलांत बुडला गे म्हणून तुंत पळय जॉनीन सांगलें पेलिसान सांगलें वेरोनिकान सांगलें जिल्लीन सांगलें म्हणून तूं फिल्म काडोंक कॅमेरा काडून वचनाका फस्ट तूं करेक्ट समजून काण गे ताणें चूक केल्या गी कोणे कोणे सांगच्याक कान दिनाका हें फस्ट एका पातक्याक आमी सामा करूंक जाय आसतलें संगत नेक्स्ट तूं एका पातक्याक सामा करूंक येता आसतना ताचे पाय धुवंक येता आसतना तुजे हात क्लीन आसून तुजे हात आसात पळय ते क्लीन आसूंक जाय खंय म्हळ्यार आतां आमच्या कोडयाळान ती आयलां हें पयलें स्कॉटलँडान जाल्लें स्कॉटलँड रोसाचे रीत न्हवऱ्याक क्लीन करचें म्हणून आमच्या कोंकणी संप्रदायांत रोस आयलो तशेंच न्ही आतां रोसा दीस काले करतात मातयाक बीर घालतात शेण घालतात आनी कालें टोमॅटोचें उदक घालतात तांतयां मारतात सांगचें रोस थंय स्कॉटलँडांत काजाराच्या आदल्या दिसा न्हवऱ्याक क्लीन करची रीत कशी गी म्हळ्यार सगळ्यांनी हातांत ग्रीस शेण तें पुरा काणगोन येचें आनी ताका सारोवचें क्लीन करचें न्हवरो क्लीन जाताय ना तुजो हात क्लीन ना जाल्यार आनी एकल्याक धुवंक येता म्हळ्यार तो क्लीन जाताय ना तुजो हात क्लीन आसून दी माथेवाचो वांजेल 7वो अध्याय वळ 3-7 आमकां सांगता पयलें तुज्या दोळ्यांत आसचें आडेन तूं काड फस्ट तुज्या दोळ्यांत आसचें आडेन तूं काण उडय मागीर तुज्या भयणीच्या दोळ्यांत आसचें किसर तुका दिसतलें साबारपटी आमच्या जिणेंत कितें जाता म्हळ्यार आमच्या जलांत असो कुवाळो आमकां दिसना आमच्या जलांत कुवाळ्याच्या बेलांत जाल्लो कुवाळो आमकां दिसना दुसऱ्यांच्या जलांत पडलें सासाव दिसता आमी तांच्या जलाक येता आळे सासाव पडलां म्हणटा आमच्या जलांत जाल्लो येदो व्हडलो कुवाळो कुशीच्या ग्रेसी बायांनी येवन सांगायचें आळे गो तुज्या बेलांत कुवाळ वय गी हांवें पळोवंक गुत्तना पयले तुजे हात बरे करून धुव एरांची पातकां धुवंक येच्या पयलें तुजे हात क्लीन आसून दी आनी पातक्याक सामा करता आसतना ताका सामा करूंक येता आसतना ताका माईक बांदिनाका फाल्यां अन्य दिसा हल्याक आमी सामा करूंक येता तुमी सकाळीं 7:30 वरार हांगा येवन पावोजे मागण्याच्या मतींत हल्यांच्या घर आमी सामा करता ते मिटिंगाक येनात हाचे विशयांत आमी उलोवंक येतले तुमी सकाळ वाड्या घरांनी 8 वरार फेर्नांडिसाच्या घरा आसचें माईक नाका डीजे नाका बँड नाका कितलें गुप्त रितीन तुमी ताका सामा करतात गे तितलें बरें तुवें सामा करचें सकाळीं की कळचें म्हणून ना ताची चूक तुवें दाखोवंक व्हडलें फ्लॅक्स घालून करीचें म्हणना नेक्स्ट चवथें तुमी पांय धुवंक उपयोग करचें उदक आसा पळय तें चड उणी आसूंक नजो थंडी आसूंक नजो उणां जाल्यार कालें जाता कोतकोतो उदक आतां हांव ताचे सगळे जिणयेचें पुरो साल हांव काडटा म्हणून कोतकोतो उदक तुवें ओतूंक गेल्यार कालें जाता तुज्या आंगार पडसो संदर्भी वैगिनी
फस्ट थेंबो ताच्या पायांक पडतना तो कालें करता आयदान लाट्ट करून तुज्या कुशीक ताका तुवें क्लीन आसचें फस्ट तुवें उपयोग करचें उदक म्हळ्यार तुवें उपयोग करची उतरां उतरां जें कितें उतरां तूं उपयोग करताय ती इल्लेशें कूल आसूंक जाय चड हॉट आसूंक नजो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड